शेड आहा थंयसर तुमचें हें आहा कचऱ्याचो हें जाता तो सारकें बरे भशेन जायना लोकांक त्रास जाता हय तुमी जाणा आसतलें की लास्ट टायम खूब इश्यू जाल्लो पूण आमी मागीर हांवें सीएमा कडेन डिस्कशन केल्या विशयाचेर डिस्कशन करून लागून मागीर आमी सालिगांव प्लांट आसा तेजे कडेन डिस्कशन करून आमचो तितलो रस्त्यार वाटेर येता तितलो आमी कंटिन्यू करून आमी जाता तितलो बेगीन क्लियर केलो आनी आमचो प्रयत्न आसा की जाता तितले बेगीन हो आमी एमआरएफ प्लांट हो शिफ्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा करतले हय आमी ना पयलो आमी जागो पयलेलो आसा की सगळे डॉक्युमेंटेशन करून आमी हो प्लांट जाता तितले बेगीन आमी शिफ्ट करतलो. मात सध्या तर पावसान कितें करतले कितें पावसान पावस पडटा सगळो कचरो सगळो येतलो कशें आहा तेच तुका सांगता मरे चालू आसा लीप आहा न्हू की जाता तितक्या गार्बेज हो सगळो विशय आसा गार्बेजो आयचो लागून जो एजेंडा आसलो गार्बेजो चड एकूच प्रपोजल एकल्याचोच प्रपोजल आसलो आयज प्रपोजल लागून तो नासले आयच्या ग्रामसभेक फकत आमचो बजेट आसलें आनी एक प्रपोजल आसलो म्हणून प्रपोजल गार्बेजाचे इश्यूच आसले चड व्हडले प्रपोजल नासले. उदक जमत अशेंच उरलें घाण जाल्यार फाल्यां मलेरिया डेंगू जावपाची शक्यता आसता आनी दाट तुमची लोकॅलिटी मेंबराक आमी काम करपाक लायला आनी आमी तितके बेगीन आमी काम करतले. थँक्यू. हांव मातसो लेट येयलो म्हाका मातसो ब्रीफ कर ఎలా అయితే మేడం अजय मात्र बंद केलं आमची ग्रामसभा जालो ग्रामसभा तुमी आतां एडजॉर्न करपाक लायली सरपंचाक कारण कितें कारण अशें आसा की हेज्यान पयलीं खूब पयलीं आमी रिजोल्युशन घेतलेलें आसा ग्रामपंचायतीन तें अशें जेन्ना आमचे उत्सव आसता अथवा आमचे जे रिच्युअल्स आसता आतां म्हणल्यार आमची चिमलकान येवपाची आसता मागीर आमचो क्रिसमस आसता ह्या वेळार अथवा आमचो जागोर बी आसता त्या वेळार तुमी ग्रामसभा दवरूं नाका. आतां काल हो जो आमचो सरपंच जो आसा तेज्याच मंडपाचो जागर आसलो आनी हो जागर जो आसा रातच्या 8 सुरू जाता तो सकाळीं सोंपता सबंद गांवांक जागरण आनी आतां हें जागरण आसतना हो मनीस जो आसा तो त्या मंडपा कडेन रिलेटेड आसतना तो आयज ही ग्रामसभा घेता. आमी ताका इतकेच रिक्वेस्ट केलो की बाबा तूं आयज 2 म्हयन्यांनी म्हणजे जे कितें बजेट जें आसा पळय आतां गेले फावटी जेन्ना तेणी मार्चान जेन्ना प्रेजेंट केल्लें तितून कितक्योश्योच डिस्क्रिपन्सी आसल्यो आनी अशें दिसून येयल्लें की जो पंचायतीचो फंड जो आसा तितूनचो 10% सुद्दां ह्या मनशान आसा न्हू तो खर्च करूंक ना म्हणून ताका कांय आमी आमची जी ऑब्जर्वेशनां आसलीं आमच्यो कांय सुचना आसल्यो त्यो आमी ताका सांगलेल्यो आनी आतां जेन्ना तेणी आतां हें आयज जी मिटींग दवरली तेतून आमकां तेणी जे सुदारीत जे पळय तेजें बजेट जें पळय आसा पळय काय न्हू तेजी कॉपी म्हाका तुकारामान मागली बाकीच्यांनी मागली तेणी हेचेर अपलोड करूंक ना अपलोड करूंक ना म्हणून तुकाराम तेजे कडेन हें केलें मेल घातली ताका तरी सुद्दां रिस्पॉन्स ना. सो आयज आमी इतकेंच मांडलेलें सरपंचा कडेन की बाबा ही जी मिटींग जी आसा तुजी आयची जी ग्रामसभा जी आसा फुडलो जो आयतार आसा तो वनमहोत्सव आसा आमी झाडां बी लावपाचें आसा तेन्ना तेज्या फुडलो जो आयतार जो आसा त्या आयतारा दिसा तुवें दवरची म्हणून जाका तो डिसएग्री जालो आनी जालें अशें आमी सांगलें ताका त्या बरोबर आमी ठराव घेतलेलो आसा आयज जे कोण लोक हांगासर उपस्थित आसा तेंच्यांनी की बाबा ही जी ग्रामसभा आसा ती एडजॉर्न करची. तो सांगपाचो हें उद्देश असो आसा की ह्या मनशाक हांगासर ग्रामसभेक बी लोक येयल्ले नाका. तुमी जाणा जेन्ना हांगासर वयर गर्दी जाताली तेन्ना आमी म्हणटाले ताका बाबा सकयल ग्रामसभा घेवया म्हणून आयकनासलो तो. कित्याक आयकनासलो ताका जाय ते सगळे लोक विटून गेल्ले. तर हो जो हें आसा इश्यू आसा तो आतां असो आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता जे मनसुनाच्या कामाचें जें आसा तुमी आतां मनसुनाची कामां केन्ना करतली खोळ्यो उसपावपाच्यो आसा हें आसा ना आपणें आसा तें आपल्या एका मेंबरांक आसा तेका हें दिल्लें आसा डायरेक्शन दिल्लें आसा म्हणटा तो आपली कामां करची म्हणून. कोण मेंबर करता कामां आं आनी खंय तुजें बजेटूच जर पास जर जावंक ना आसत तूं कामां रे कसली करतलो. हो मनीस आसा तो तुमी जाणा
की आतां सध्या 2 ग्रामसभा आसा त्यो हें आसा पेंडींग आसा हो हेजो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो आदेश मानिना तो हेचे मानिना BDOचे मानिना सो ह्या मनशाक कितें चलयला कितें ही डिक्टेटरशिप जाली न्ही हुकुमशाही जाली न्हू ही सो ही हुकुमशाही तेजी आमी गांवच्या लोकांनी कित्याक हे करची फाटीं सुद्दां तुजी मिटींग घेतली हांगासर बायलां येवन आमची हांगासर हेजेर पंचायतीच्या दारार बसली अंडर प्रेशर आसा ते तेणी हें केलें माती मिटींग घेतली सो सांगपाचें कारण कशें आसा हेका आतां कसो टॅकल करपाचो हेजो बिहेवियर जो आसा पळय काय न्हू तेज्या रक्तान कितें जें आसा काय न्हू तेजो कसो ते आमकां प्रश्न पडलेलो आसा तो लोकांक रिस्पेक्ट करिना तो आपूण सार्वभौम राजा असो समजता हे पंचायतीचो तो व्हडलो किंग समजता तो चल उलय तुका उलय म्हाका आतां कोण तरी सांगतालो हो पळय सरपंच आहा न्हू तो म्हणटा चिंबोलचो न्हू म्हणटा तो पूण थंय म्हणटा तेजें कुटूंब म्हणटा हिंगा कुडकाचें म्हणटा तो जाला खंय सेटल हिंगा हांवूय सरप्रायज जाला आयकोन अशें म्हणून म्हाका दिसता घडये असलें हेका लागून तो असलीं कामां करता आमी आतां कितलीं वर्सां ग्रामसभेन एटेंड जाता इश्यू मांडटा म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 वर्सां मायजूच जातलीं पूण इतलो निर्लज आनी इतलो नालायक सरपंच आनी पाड पडलेलो केन्नाच पळोवंक ना ह्या मनशाक कोणें आमी हाडला तेजो खंय गॉडफादर खंय मेरशे बसता ताका कितलेदां आमी विचारलें बाबा तूं इतले जेन्ना आमी इश्यू बरें मांडटा तूं आयकता पूण करिना कांयच आयकता खंय तो गॉडफादर खंय मेरशे बसता तो म्हणजे हाका इलेक्शनाक मतां कोण तो गॉडफादर मारता मेरशेचो काय आमी हे लोक हिंगा एकठांय जाल्ले ते मारता आनी आमकां म्हाका लज दिसता आमी गावड्या समाजाचो आमचो इलेक्टेड सरपंच ट्रायबल ST आनी ST आतां रिजर्वेशन आमी मुवमेंट चल्ला गव्हर्मेंटाक गोवा गव्हर्मेंटाक करचें म्हणून पूण आमकां लज दिसता असले लिडर आमचे आहा म्हणून संदेश शिरोडकर सारके गॉडफादर कोण तो मेरशे रावता कोण नांव म्हाकाय खबर ना पूण मेरशे मागीर फुडल्या सांगता पळय ताका खंय तो सांगता आनी तो खंय आडवा पालकाराचो आमको हें कितें म्हणटा तो एजंट आनी हिंगा कितें करचें कितें तें खंय आडवा पालकार सांगता बिल्डर ही आतां कोणींची पळय घरांची ती संकट येयल्लें आहा न्हू आतां तेणी आमी लोकांनी फुडें सोडलां बंद आहा नाल्यार थंय व्हडली बिल्डींग बांदून कोण तरी मायग्रंट येवन रावतले आनी थंय घाण करतले आसले सो सांगपाचें गेले ग्रामसभेक आमी कितले तरी बरे इश्यू मांडलेले आनी हितून एक म्हत्वाचो म्हणल्यार बजेट 1 वर त्या बजेटान हांव उलयलां जशें गोविंदान म्हणलां 100 रुपया जर खर्च करूंक जाय तितूनचे 10 रुपया सुद्दां सरपंच आमच्या लोकां खातीर मोडिना पूण हितून कळटा कितलो नालायक आनी निर्लज कसो सरपंच येता म्हणटा पंचायतीन कितें करता खबर ना हेज्या टायमार पळय पंचायतीची वाट लागला ही केन्नाच ही पयलीं लागूंक ना आसली असली तरी आमी सत्यनारायण गोविंदान म्हणलां मनसून कमेच जालो मनसून प्री मनसून कामां केन्ना करप आसता मनसून येवच्या पयलीं म्हणून ताका प्री मनसून म्हणचें पावस पडच्या पयलीं करप आसता पूण हांव आतां म्हणना ह्या वर्सा तो करतलो करचें ना तो 4 वर्सांचो रिकॉर्ड पळयत न्हू पावस येता आनी सगळें उदक तें हितून ते वावश्यांनी भरता नाल्यार व्हांन सगळो कयर मागीर हो न्हंयन वयता आनी तो मांडोय वयता आनी पावस पडोन मागीर तो उसपता वावशे बीन ह्या मनशाक कितें म्हणटलो आनी हांवें मुद्दोन ताका मागलेलें आयज तूं ग्रामसभा येता म्हाका दिसता 4 दीस पयलीं जे पळय आमी इश्यू मांडलेले आहा गिरेक म्हाका तेजी मिनिट्स कॉपी दी म्हणून तशेंच बजेटार पळय आमी करेक्शनां तेजी तुवें कितें करेक्ट केला तिवूय कॉपी दी म्हणलें आमकां हेजेर बरें डिटेल करूंक जाय आनी तेणी उतर दिल्लें सेक्रेटरीन हनुमान बोरकर म्हणटा तेणी पाड पडलेलो तो 4 वर्सां हिंगा बसला तो खंय जावूं पंचायत मिनिस्टराचो कांयच दिवंक सोदिना सगळें लुपोवन दवरता म्हणून आमी घरा मांडला आनी सांगलाय सरपंचाक हेका फुडले ग्रामसभेक नाका इतलीं वर्सां 4 वर्सां इतलो सेक्रेटरी केन्नाच आमी पळोवंक ना पूण 4 वर्सां ह्याच जाग्यार बसून रावला सो हांवें ताका सांगलें म्हाका कॉपी दी आमकां डिस्कस करूंक जाय न्ही कॉपी दिवंक ना आनी आतां सांगता सगळ्यांच्या उजीर आपल्या वेबसायटीर अपलोड केला काल सुद्दां हांवें पयलीं करूंक ना आतां केला आसतली राती हांव मागीर पळयतलो सो एक कित्याक हें गांवचे इश्यू आहा ते लुपोवन दवरता कितें करूंक सोदता हेका आमी सेक्रेटरी ब्लेम करूंक शकना कित्याक आमीच जो निवडून जर मनीस हाडलेलो आहा संदेश शिरोडकर सारको तोच जर आमचो विश्वासघात करता दुसऱ्याक आनी मिनिस्टर MLAक आमी क्वेश्चन करूंक शकना आमी पयलीं हांव लोकांकूय सांगता पयलीं आमी आमच्या मनशाक विचारूंक जाय हांव पयलीं सुद्दां पयलींच्या सरपंचाक सुद्दां विचारतलो आसलो सो आमी आमच्या पंचायत आनी आमच्या मनशाक विचारना जाल्यार दुसऱ्याक विचारूंक कांय ना आतां तुमी मातशें तुमचे विचार मांडा तितून ना तुकाराम तुमी म्हणलें पळय ग्रामसभा ही आहा पळय ती एक्चुअली 16 तारखेर तुमचो हें आसलेलो तो न्हू जागोर आसलेलो तो मागीर तो फुडें गेलो बरोबर पंचायतीचो हितून तुमी ब्लेम कित्याक करता काय म्हणटा कित्याक ही फुडें गेलो पळय तो पंचायती खबर नासलेली ना फुडें वयतलो हय फुडें वयतालो बरोबर आहा पूण कितें आहा शेवटी लोक ना शेवटी लोकांचें डिसिजन न्हू इमिजिएटली कितेंय जावंक शकता सो फायनली डिसिजन ऑफ विलेजर इज फायनल न्हू हांव म्हणटा फुडली हितून ग्रामसभा घेतली आनी तितून जर कशें डिसिजन जाता इन द फेवर ऑफ मेजॉरिटी आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ लार्जर तें घेवंक जाता न्हू गव्हर्मेंट सुद्दां कितें करता कितलीं डिसिजनां चेंज करता मरे
आनी हें पळय आहा डिसिजन सरपंच हो आमचो सरपंच म्हणटा ना बजेट पास जावंक जावो नाल्यार आमकां मातशें बिडिओची ऑर्डर येयला पूण ह्या मनशाक मुर्खाक कोण सांगतलो 9 म्हयने तो मिटींग घेयना आहलो मरे आनी आतां ती पळय कसली भाशा उलयता ही लोक भायलां येवन ताका एक साल ना म्हणून तेणी गेले फावट ग्रामसभा घेतला आनी एक ग्रामसभा 2 पेंडींग आहा कसल्या तोंडान उलयता तो इतलो निर्लज आनी फोटींग मनीस 2 ग्रामसभा आहा तरी म्हणटा आमकां बिडिओन गेला बिडिओ ऑर्डर काडटलोच ना तुका नाही आणि दुसरी गोष्ट कशी आसा तूं म्हणटा पळय न्हू तेणी तो पळय जस्टिफाय करता काय न्हू 16 तारखेर हें आसली कळ्ळें न्ही कितें आसलें जागोर आसलो आयज तारीख कितली काल कितली जाली 30 तारखेर 15 दीस जाले अरे तो त्या मंडपान आसा ही इज अ मेंबर ऑफ दॅट मंडप 30 तारीख बाबा हें आसा हें ताका खबर आसा जागोर जाता म्हणून तो आमच्या व्हडल्या मंडपाचो न्ही तो कळटा बरोबर मरे बाबा आं बाबा 30 तारीख जागोर जाता हें ताका खबर आसा आनी कितें उलयता तो दुसरी गजाल अरे बाबा तूं जेन्ना प्रपोजल हें करता आपयता लोकां कडसून ग्रामस्था कडसून कितें आसा तूं 26 तारखेर मायक भोंवडयता आनी 27 तारीख 10 पर्यंत तुमी तुमच्या प्रपोजल म्हणून दिवचें म्हणून सांगता हो खंयची रे बाबा 8 दीस दिवपाक जाय आं म्हणजे तूं तुजी जी कर्मां करतलो तूं तेजेर तूं पड्डो घालपा खातीर तूं कितेंय प्रेसाक आसा तें जस्टिफिकेशन दितलो बरें केलें तुमी आमचें घेतल्या नंतर मागीर तेजे कडेन वचोंक ना ते पयलीं तेजे कडेन गेले ते कळ्ळें न्ही तशेंच करता आमी जेन्ना ताका कावंटर करता काय न्हू तो आमच्या कावंटराचेर तो तुमकां भितर बसून काणयो सांगता तुमकां तो आनी प्रेसार मागीर तो खरो कळ्ळें न्ही हें सत्य आसा बाबू उलय रे पळय जे एड ऑन करता गोविंद बाबान सांगला की 16 तारीख जो इव्हेंट कॅन्सल जालो फॉर रिजन्स तो नंतर जातकीर हे ग्रामसभेची नोटीस 22 तारीख दिला बरोबर सो तांकां तो रायट आसलो तो कॅन्सल करपाक आमी ही ग्रामसभा कित्याक एडजन केला कित्याक आमकां डॉक्युमेंट्स मेळोंक ना आनी जे अमेंडेड बजेट आसले तेजे डॉक्युमेंट्स मेळोंक ना म्हणून अशें विलेजरांनी सांगला आनी अवेरनेस जावंक ना ग्रामसभेचे तितले आनी लोक तितलो जागराक लागून येवंक ना सो आमी अशें ना की ग्रामसभेचे अगेन्स्ट आसा आमी मात एक टेक्निकल पॉयंट आमी तांकां विचारलो बजेट तुमी कितल्या पर्यंत व्हरोंक शकता कित्याक हे बजेट हा 26-27 म्हणजे ह्या वर्साचे ते पास जावपाक जाय मार्चान पास जावपाक जाय सो आतां जेन्ना बजेटूच पास जावना जाल्यार कशेंच जावंक ना तुमी आतां डेली पयशे खंयच्या आदाराचेर काडटा आनी खंयच्या आदाराचेर तुमी फुडें कामां करतली हेजेर आमकां आन्सर जातलें कित्याक आतां आमकां आमी सांगलां 2 आयतार सोडून घे म्हणून मात गॅरंटी ना तो घेतलो म्हणून तो मागीर म्हणटा मॉन्सून आसा हें आसा त्या म्हणसर प्री मॉन्सूनी सोंपतले पोस्ट मॉन्सूनी सोंपतलो आनी मागीर विंटर येतलो सो त्या म्हणसर बजेटाचें जातलें कितें सो हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी कामाचें कितें जातलें की 1.5 कोटी फंड उरलेलो आसा 1.5 कोटी जो 15 फायनान्स फंड आहा पळय 1.5 कोटी उरलेलो आसा तो खर्च करपाक जाय हांव तुमकां आनी एकूच ठराव आमी आनी एक मानलेलो की जेन्नाच्यान आमदार हांगासरलो काँग्रेसीतलो बीजेपीन गेला तेन्नाच्यान ग्रामसभेक एकूचदां येवंक ना आमी ठराव मांडलेलो की जेन्ना ग्रामसभेचो कितें इन्सल्ट करता सरपंचाचो इन्सल्ट करता आमदार जाल्यार तुमी तेज्या आमदाराच्या वांगडा ऑफिशियली दिसपाक जायना आमी पळयता खंय खंय ते टेपलान झडपी भोंवता तेन्ना आमी पंचायत मंडळ दिसता मागीर कोण MLA हिंगा वयता तोयन वयता ना खंय वयता तेन्ना दिसता जेन्ना ग्रामसभेक गरज आसता कित्याक फंड्स आसता MLA कडेन कशें तेकडे पावर आसता सगळें करपाचें तेन्ना ते आमची कामां कशें करूंक जाय कितें करपाक जाय ते ताका विचारपाक आमी रावलेले आसता मात तो येयना तो म्हणटा आपूण प्रायोरिटी ना आपली दुसरे कडेन कामाक बिजी आहा ते दिता आतां कितें रिजन दिता आमकां खबर ना सो बजेटाचें जातलें कितें व्हडलें सो हो तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलो